गोंयांत जानेवारीत जाल्ल्या लुझोफोनिया गेम्सा वेळार गैरप्रकार जाला। गेमी वेळार दिल्ले मेडल कमी दर्जाचे आसले। ह्या प्रकरणाची चौकशी करची म्हणून काँग्रेसीन सीबीआय, सीव्हीसी, दक्षता आयोग आनी सीएजी कडेन कागाळ केल्या। तशेंच गेमी वेळार गोंयकारांचेर अन्याय जाला अशें काँग्रेसीचें म्हणणें आसा। भाजपान मात हे आरोप भायर आयले। आरोप खरे काय खोटे हे चौकशी करून स्पश्ट करचें अशें काँग्रेसीन मागलां। गोंयांत जानेवारीन लुझोफोनिया गेम्स जाल्यो। गेम्सा वेळार जैतिवंतांक दिल्ली मेडलां कमी दर्जाची आसली, तातूंत घोटाळो जाला। तशेंच गेम्साच्या आयोजना वेळार गोंया भायल्यो टॅक्सी हाडिल्ल्यो। गोंयकारांचेर अन्याय केल्लो असो आरोप काँग्रेसीन केला। काँग्रेसीन सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग आनी भारतीय महालेखापाला कडेन कागाळ केल्या। We smelled lot of illegalities and scams in these games. Our Goan brothers were deprived opportunity for carrying on the taxi business. Today we have filed the complaint with regards to Lutophonia. The second version is the Luzophonia with the 4 authorities. And I think the government should be open for the probe, and the government should also not worry that the CBI is no longer the Congress Bureau of Investigation, as the Chief Minister used to say when he was a leader of opposition. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। वास्कोचो फामाद सप्ताह शेनवाराच्यान चालू जालो। दामबाबाचे दर्शन घेवपा खातीर गोंय आनी गोंया भायले भावीक व्हड संख्येन हजर आशिल्ले। सप्ताह हो वास्को शारांतलो सगळ्यात व्हड उत्सव आशिल्ल्यान थंय व्हडली फेरी लागल्या। ही फेरी 7 दीस चलतली। फेरयेंतली दुकानां वाडटना अंदूय बरोच गोंधळ जाला अशो फेरीवाल्यांच्यो कागाळी आसात। शेनवारा दनपारां वास्कोचो फामाद सप्ताह सुरू जालो। परेश जोशीन नाल्ल दवरून ह्या सप्ताहाची सुरवात केली। सप्ताहा निमतान भजनाचे पार जाले। स्वतंत्र पथ आनी हेर वाठारांत सप्ताहा निमतान व्हडली फेरी भरल्या। वर्सान वर्स 100 वर्सां 115 वर्सां जी नवी पिढी येत आसा त्या नव्या पिढीन सप्ताहाचें म्हत्व तशेंच दवरलां। वास्को भजनी सप्ताह चालू जालो की एक भजनाचो माहोल सबंद गोंयांत म्हणा। देवाची भीती आसपा जाय आनी देवाची भीती आसतली जाल्यार आमी देवा मानून घेवपाक जाय आनी तेन्नाच सगळें बरें जातलें। फेरयेंतली दुकानां वाडटना अंदूय गोंधळ जालो। लायसन आसा पूण जागो ना अशी फेरीवाल्यांची कागाळ आसा। फाटल्या वर्साय असोच बोवाळ जाल्लो। तब क्या बोलता है, जिधर जगह है उधर पकड़ो, हम आते उधर पावती फाड़ेगा। अभी हम उधर जगह पकड़ा, इधर खाली हमको दिखा हम पकड़ा, तो अभी एक साथ में पूरा दे दिया, तो हमको उधर ये करना है, माल बिल हम सब लाके इधर डाला है। रेजिडेंसी गेट ओपन केलो, म्हाका काय लोकांचो चलूकूच ना हांगा। आपको मातशे लोकांक आले 2 मीटर त्यांच्यानी चेन घातलो थिंगा। हम वास्को वाले हैं, हमको ये जगह मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारे वहाँ पे जगह नहीं है, हमको कहीं एडजस्ट करके दो। कि हम लोग इधर आके बैठा, इधर ऑलरेडी बोला है कि 1,54,000 में डील हो चुका है, म्यूनसिपालिटी ले चुका है जगह। हम लोग को किधर देने का, म्यूनसिपालिटी बोलता है तुम लोग इधर खाली उधर जाके बैठो। तुम लोग को 1 साल का लाइसेंस मिला है? 20 साल का लाइसेंस भी है, सब चीज है। कितना भरा तुम लोग? 2 मीटर का भरा हम लोग। तू सगळ्यांक हिंगा कित्याक सांगतालो उठ 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 म्हणून तू कित्याक सांगतालो? सगळे सांगता मत आय कोणा सांगू ना, सगळे सांगता कोण आहे तरी आय कोणा सांगू उठ म्हण कोणा सांगू सगळे सांगता मर तू चल अरे सगळे सांगता कोण एकटा गाड बरे मुखार वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान शेनवारा मडगांव पालिकेच्या घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपाच्या उपक्रमाचें उक्तावण केलें। मडगांव पालिका वाठार कोयर मुक्त करपा खातीर ओलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो घालपाचें पावल पालिकेन उबारलां। कार्यावळीक पालिका प्रशासन संचालक एल्विस कुम्स, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आनी हेर नगरसेवक आशिल्ले। मडगांव पालिकेत आता दर एक घरांतल्यान ओलो आनी सुको कोयर एकठांय करपाक सुरवात केल्या। उक्तावणाच्या कार्यावळीक उपमुख्यमंत्री आसलो। सगळ्यांनी मान्य करचे पडटली मोठी समस्या। नंबर 1 प्रॉब्लम इन द स्टेट। नंबर 1 कित्याक ते सांगता, भायल्या गांवांनी एक एडवायजरी काडली गोंयांत गोरशे म्हणून, पर्यटकांक धाडनाका, टुरिस्टांक गोंयांत धाडिनाका। तुमकां कळ्ळें कित्याक खातीर पर्यटकांक धाडना? ते सगळे रस्त्याचेर गार्बेज वयता, थंयसर घाण, हे स्वच्छता येयले बगर आमी कांय करूं शकचे ना। म्हणून केंद्र सरकारान आतां रूल दिले, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स दिले। सुप्रीम कोर्टान गायडलायन्स दिले की यू हॅव टू सेग्रिगेट द सॉलिड वेस्ट एट सोर्स। सुरवातीकूच तेजी सेग्रिगेशन जावपाक जाय आनी हें करपाक आमकां मडगांव नगरपालिकेन 14 वर्सां जालीं। उपमुख्यमंत्र्यान मडगांव पालिकेचे वाड लोकसंख्ये प्रमाण फेररचणूक करपाचेर भर दिलो। वॉर्डांनी म्हाका तर इक्वल जावपाक जाय जाल्यार
10% पासून मायनस आल्यार व्हडलें वायट न्हू तें. पूण एके कडेन तर 10,000 एके कडेन 8,000 दॅट इज रॉंग. एक तर वोट वाडोवचें पडटा तेजेर विचार करूंक ना न्हू. वोट वाडोवपाचो विचार करता पूण रॅशनलायज करपाची गरज आसा. ते करपाची प्रक्रिया चालू कर म्हणून सांगलें. फुडल्या इलेक्शना पयलीं कितें जावपाचें आहा तें जातालें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक विराम.